फ्रॉम म्हापसा मर्चंट असोसिएशन टू ऑल वेंडर्स इन म्हापसा सगळ्यांनी कोऑपरेट केला. सगळ्यांनी आपली दुकानां धंदो बंद दवरला. एक पॅन्डेमीक हे क्रायसिसा खातीर आपलो कॉन्ट्रिब्युशन करपा खातीर सगळ्यांनी खंय तरी आमकां आदार केला. आयज पयले दीस कर्फ्यूचो आसा आनी सगळ्यांनी आयज प्रत्येक म्हापशान सगळीं दुकानां एसेन्शियल दवरून सगळ्यांनी आपले शटर सकयल देंवयल्यात. हांव मागणें करता सगळ्या लोकां कडेन की फुडले 14 दीस जे आसा तुमी सगळ्यांनी कॉपरेट करचे. हे खंय तरी आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर प्रेशर कमी करपा खातीर आदार करचो, सरकाराक आदार करचो, लोकांक आदार करचो, मेडिकल टीम मेडिकल स्टाफ हांकांय आदार करचो आनी खंय तरी केसीस कमी करपा खातीर आमी मातशे घरांत रावया. हे बंद करून केसीस कमी जातलो अशें तुमकां दिसता? कमी म्हटल्यार आमकां हो इफेक्ट जो आसा ते फुडले 10 दिसान कळटले. ते रोखडेच कळना. बट ओवरऑल आमकांय दिसता की तो स्प्रेड जो आसा तो खंय तरी फ्लॅट जातलो पूण खंय रायज जावचो ना अशें म्हाजें ओपिनियन आसा. कितें आसता हे वेळार ऑप्शन आमकां कांय ना. सगळ्यांनी जर घरा रावले खंय तरी स्प्रेडाचेर आमी कंट्रोल हाडूंक शकता. जे केसीस वाडोवन वयता तेजेर खंय तरी आमी कंट्रोल हाडूंक शकता. अहेंच म्हाका दिसता ऑप्शन आमचे कडेन हे कर्फ्यू घालून आनी दुसरो कांय ऑप्शन ना. सो दीस इज द बेस्ट सोल्युशन ॲट दीस टायम. तरी सरकाराचे इनिशिएटिव्ज भरपूर आसा. फ्री वॅक्सिनेशन सेंटर्स आमी ओपन करपाचे तयारी चालू आसा. ते 2-3 दिसां भितर वॅक्सिनेशन रायट फ्रॉम द एज ऑफ 17 to 44 हाच्या ह्या वॅक्सिनेशन सेंटराचें काम चालू आसा. सो फाल्यां सुद्दां ते मॉनिटर करतलो हांव. ऑल्सो साई गर्ल्स हॉस्टेल काल आयजूय परत इन्स्पेक्शन जालेलें आसा. एक स्टेप अप सेंटर थंय सुरू करपा खातीर सरकार आनी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हेंचो थंय प्लॅन चालू आसा. सो 80 to 90 बेड्साचे थंय अरेंजमेंट जातले. जो कोण थंय ऑक्सिजन मॉनिटर क्रिटिकल कंडिशनाक वयचे पयलीं थंय एक फॅसिलिटी जातली तयार. तशेंच आमच्या आजिलाचेर प्रेशर कमी करपा खातीर दी स्टेप अप सेंटर ॲट साई गर्ल्स हॉस्टेल इन पेडे दॅट अरेंजमेंट्स आर गोईंग ऑन. काही लोक अशे बेश्टे उदक ना अथवा बेश्टे भावतात ताका लागून तुमी कितें आदेश दिला थंय कितें जाता आतां एकांच्यान पुलिसाचें काम आतांच्यान सुरू. सो जे लोक जे आसतात ते थोडे जाण ते बेश्टे भोंवतात. कितें आसता खूब जाणांक खबर आसा की आमी सगळ्यांनी सामान जर रावले घरा जाल्यार खंय तरी एक सपोर्ट गावतलो. तरी आसतना लोकांचे थोडेशे घरान बसून तांकां जायना. तांकां भायर वचून पळोवंक जाय की कितें चलता, लोक आसा कोण ना, तांकां ती एक संवय आसता. सो त्या कारणाक पुलीस सारकें स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. नोबडी वील बी अलाउड टू रोम लायक दॅट विदाउट एनी वॅलीड रिजन. सो जे आसा ते एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट आपलें काम करतले. आनी सगळ्यांनी जे लोकांचे जे रिक्वायरमेंट आसा तुमी 7 ते 1 हेजे भितर प्लॅन करून 2-2 दीस 3-3 दीस कशें प्लॅन करता तुमी प्लॅन करूनच भायर सरात. बेश्टे अशें भायर सरात. इतलेंच म्हाजें मागणें आहा लोकां कडेन आज. म्हापशान सद्या केसींचें सिच्युएशन कशें मेळटा? काल आमकां एक 50चेर केसीस आयले फ्रॉम 90 द प्रिवियस डे. सो खंय तरी एक इम्प्रुवमेंट आसा. पूण ते कितें आसता तो ग्राफ जो आसता तो स्पायक आसा. तो एक दीस हाय आसता दुसरे दिसा लो आसता मागीर मदीं आसता. मागीर ते आमकां फुडले 10-15 दिसां भितर कळटले. सो वी आर मॉनिटरींग ऑन अ डेली बेसीस. या थँक्यू.
सर
Thank you.